आमी पयल्या सुवाते वावराड्यांक तो अभिमान दिसय, मान दिसय, गौरव दिसय. पळया आमचे सरमावो, आमच्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण सगळें आसून आमची जी न्ही मागतल्यांची जी न्ही सबार फावटी जावंक पावता. आमी थोड्या फावटी चिंता आमी क्रिस्तांव देखून ह्या तराचो वावर मात्र आमी करचो म्हूण खंयच्या देवान सांगला. नितीन सतान तूं वावर करताय, देवाक तूं मानताय, तुजे सलवतां तूं जोडताय. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांज जे वावराडी हाचे आमी फेस्त करता. आमच्या जिणेचो नवो म्हयनो आमी सुरू करता. हे फेस्त करतना, ही लितुजी करतना आमकां पयले सुवातेर येवचो उडास आमच्या लोकांचो. त्या तरान हजारांच्या हजार मेलया गटल्यांनी आमचो लोक वावुरता. शेतांनी, भाटांनी, कारखान्यांनी, एका न्हय जाल्यार आनी एका रितीन वावुरता. आनी तांचे कुटाम आमचो गांव, आमची सोसायटी मांडून हाडटात. तांकां अभिमान. तांचे खातीर हें मीस आमी भेटयता. न्हयच कित्याक तांकां पयशे जाय, ग्रेस्काय जाय म्हूण ते वावुरतात. बगार वावर जावन आसा आमचो गौरव, आमचो अभिमान, आमची व्हडविकाय. कित्याक आमी वावर करता? देवाच्या सारक्याचे आमी जाता. कित्याक आमी वावर करता? देवाक आमी मानता. कित्याक आमी वावर करता? आमच्या कुडीक भलायकी मेळटा. हांवें वचून सांगचें गरज एकलो खावन न्हिदोन दी आनी एकलो खावन जेवण वावर करून दी. कोण चड कालवां सागी पळया, कोणाक चड भलायकी म्हूण पळया. एकली जर तर खाता आनी जेवता उलोवनच रावता आनी एकली वावर करता, कोणाक चड भलायकी म्हूण पळया. वावर आमकां भलायकी दिता, वावर आमकां घटाय दिता. देवाक आमी अर्गां दिवया. वावर करची सकात आमच्या हातांत देवान घाल्या. वावर वावन आसा दादल्याचो अभिमान, मनशाचो अभिमान. मनशाच्या दादल्याचें मुख्य लक्षण वावराडी. त्याच खातीर ताणें पाता केल्या वेळार सोम्यान सांगलें, तूं वावर करतना फळ येवच्या बदलाक कांटे कुंटे येताले म्हणून. कशें स्त्रियेचो अभिमान गे, आवयपण गे अभिमान. पवित्र पुस्तकावर म्हणे दादल्याचो अभिमान वावर करच्यान. खंयच्याय दादल्याक आमी बेकार आसा म्हूण सांगून लज दिसता. देखून आमी पयल्या सुवाते वावराड्यांक तो अभिमान दिसय, मान दिसय, गौरव दिसय. आनी तांची देख घेवन आमची तांक आसा म्हणून आमी एका न्हय जाल्यार एका तराचो वावर करीचय. आमच्या कातोलिकांक थोड्या फावटी हें समजना. हांव दिसतां दिता. हांव आसलो मैसूर सुमार 25 वर्सां. थंय खंय म्हूण सांगना. थंय येताले सकाळीं मागोवंक येताले कोण सकडी क्रिस्तांव. तांकां घर दिलें, सकड दिलें, काले पयशे. आमी चिंतलें, आमी म्हळ्यार तांच्या विघरान चिंतलें हांकां हे गाडयो करया म्हूण, बऱ्यो गाडयो. थंय बरें हें मेळटा, रांदय मेळटा. सकाळीं वचून हाडून विकून वचून दी 2 भितर 2,000 करून जाता. गाडयो केल्यो सुमार 25. धर्माक दिवच्या खातीर आपयलें तांकां. कोणी आयलो ना, कोणी आयलो. तेंगी काम, हय तेंगी काम, मागचें काम बोलें तांकां. मापळ्याक सांगलें, धांवन आयले सगळे. हे आपणाक जाय म्हणून सगळ्यो गाडयो अर्ध्या घंट्यांनी खाली. पळया आमचे सरमावो, आमच्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण सगळें आसून आमची जी न्ही मागतल्यांची जी न्ही सबार फावटी जावंक पावता. वावर जावन आसा आमचो अभिमान. खंयच्या तराचो वावर म्हणलें न्हय. आमी थोड्या फावटी चिंता आमी क्रिस्तांव देखून ह्या तराचो वावर मात्र आमी करचो म्हूण खंयच्या देवान सांगलां. नितीन सतान तूं वावर करताय, देवाक तूं मानताय, तुजे सलवतां तूं जोडताय. ते पयल्या सुवातेर आमी समेस्त वावराडी.
जावं 15 वर्सां जावं तुका 90 वर्सां आमी समेस्त वावर आमी करूंकूच जाय. आमी समजना जाल्यार दुसऱ्यांत हांव देखून म्हणे पळया, मुस्लिमांत हांव शिकून पळया. वय आमी वावुराडी, तो आमचो अभिमान. आतां पयल्या वाचपा या. पयल्या वाचपान देवान आमकां ताच्या स्वरुपाचो सारक्याचो आनी सुरपायाचो जावन रचलो. देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी सुरपायाचो जावन रचलो. आतां तुमच्या लागीं हांव विचारतां, बाय तुज्या लागीं हांव विचारतां, देवाचें प्रतिरूप तुजें थंय खंय आसा? सांग पळया, खंय आसा तुजें थंय देवाचें प्रतिरूप? सांगा, तुमच्या मतीन तुमकांच सांगा. भोवशें गोतू ना, म्हाकाय गोतू ना. देवाचें प्रतिरूप हें सवाल आसलें सुमार 2ऱ्या-3ऱ्या शेतामानांत. देवाचें प्रतिरूप मनशां थंय खंय आसा हें म्हणलें. थोडे म्हणाले ताच्या आत्म्यांत आसा, थोडे म्हणाले ताच्या गिन्यानांत आसा, थोडे म्हणाले कुरपेंत आसा. इरेनेउस म्हणालो देवाचें प्रतिरूप ताच्या मांसा रक्तांत, काळजांत, आत्म्यांत आसा, ताच्या मांसा रक्तांत आसा. मनशाच्या कुडींत देवाचें प्रतिरूप आसा म्हणून देखून तुज्या कुडीक मान दी, दुसऱ्यांच्या कुडीक मान दी. त्या कुडीक जर तो पावते मेळना जाल्यार तो विणगो आसा, तुजे वस्तू ताका दी, ताचें विंगेपण दांप. देवाचें प्रतिरूप तें. वय कशें आमकां हक्क काम करचें हक्क आसा गे, कायदो आसा गे, तशेंच देवाचें प्रतिरूप माणसो आमकां कायदो आसा. आनी एका तरान देवाचें प्रतिरूप आमी जावन आसा. कित्याक? देवाचें विशेश कितें जाणां तुमी? मनशाक रस्ताना कितें गेलें जाणें? आमी मनशाक रस्या म्हूण आलोचन गेली. पळया थंय पळय, ताच्या प्रमाण मनशाक रस्तो. तूं घर बांदतना कितें करताय? तुज्या बायले कडेन उलयताय, भुरग्या कडेन उलयताय, म्हाका घर बांदचें, हें ताचें ब्लू प्रिंट अशें करीचें म्हूण. पयलें तें योजन, दुसरें तें प्रयोजन. योजन आसलें परिवर्तन करून भायर हांव घडून दाखयता, तें रचनेचें काम. समजता न्ही तुमकां? पयलें आसचें आमच्या मती भितर तें योजन, सोपान. मागीर तें प्रतिरूप जावन आमी धर्नीर घर दाखयता. एक जड लायता, पयलें म्हजें योजन, दुसरें जड, तिसरें आंबे. देवाचें काम तें. देवा ती सकत तुज्या हातान घाल्या, मनजाच्या हातान घालूं ना, सुकण्याच्या हातान घालूं ना, तुज्या हातान घाल्या. तूं देवाचो को क्रिएटर जाताय, देवाचो तूं रचणार जाताय. ही आमची व्हडविकाय, ही आमची व्हडविकाय. हांव जे म्हणीत आसतना तें पळयलें हांवें म्हज्या रूप दोळ्यांनी. कितलें तें तांकां उमेद वावर करच्यान. फॅक्ट्री येता काम करता, ऑफिसां येता काम करता, घरा येता कोरें घेवन पिकस घेवन कामां वता. हांव ऑफिसां येता आनी कदेला बसून बायलेक फॉर्मायनात. वय आमचे वावरो आमचे हक्क जावन आसा. ताका फावो त्यो सवलत्यो दिवचो गव्हर्मेंटाचो कायदो जावन आसा. तर भाव भयणीनो, आमच्या वावराड्यां खातीर आमी मागया. ते निजाक भोव व्हडलें काम करतात. तांची देख घेवन आमी वावरूंक प्रयत्न करया. तेन्ना आमकां वखदाची उण्याक गरज पडटाली, बरी न्हीद येताली, बरी भूक लागताली आनी आमची जिवन नंदन जातालें. हें भाग आमकां मेसां फावो जावन दी. आमेन.